काकुळती आम्ही अर्गा देऊया, दैवी काकुळती स्तुती करूया. दैवी काकुळती आम्ही वंदन करूया, दैवी काकुळती नमन करूया, दैवी काकुळती आम्ही अर्गा देऊया, दैवी काकुळती स्तुती करूया. जेसू तू सोडवून दात काकुळतीचे रूप ने देवान काढला ते होते देणे. जेसू तू सोडवून दात काकुळतीचे रूप ने तुझे काम घडता मोग मोगसाने. बेथले मांचल माल्या गरीब देवा, माट्यान निक्षेप जाल्ल्या राया, कुर्सार मेल्ल्या आबार रासा, उंड्यात गुपीत जीवन धन्या. दैवी काकुळती आम्ही वंदन करूया, दैवी काकुळती नमन करूया, दैवी काकुळती आम्ही अर्गा देऊया, दैवी काकुळती स्तुती करूया. जेसू तू सोडवून दात काकुळतीचे रूप ने देवान काढला ते होते देणे. जेसू तू सोडवून दात काकुळतीचे रूप ने तुझे काम घडता मोग मोगसाने. कुर्सार मेलोय तू रगत वाळोवन, वेंग मारताय पातक्यांक काराव, सुडका दिली सांकळी तुटोवन, कुरपा धाडताय सर्गीं धांवून. दैवी काकुळती आम्ही वंदन करूया, दैवी काकुळती नमन करूया, दैवी काकुळती आम्ही अर्गा देऊया, दैवी काकुळती स्तुती करूया. जेसू तू सोडवून दात काकुळतीचे रूप ने देवान काढला ते होते देणे. जेसू तू सोडवून दात काकुळतीचे रूप ने तुझे काम घडता मोग मोगसाने. तुझे काम घडता मोग मोगसाने.
तुझ्या जेसुराया घेतलो
मुखल्यांनी वारें वळटा मुखल्यान बशेत या मस्त जाणां फाटल्यान आसात कुटुंबाची लागशिल्ली मुखार बसा लाईव्ह आसा शेरां पुरो कली कली दिसतात तुम्ही कार्य सुरू जावच्या पयलेंच इतलीं जाणां आसून शेरां खाली दिसतात त्या देखून मुखार बसल्यार मस्त बरें थेंब्यांचो परजला सांगोंडानी तारांच्या मेळांची परजलता पोल्यांनी त्या दोवाच्या थेंब्यांचो परजला सांगोंडानी तारांच्या
असताना सिनला करता टीना कोणाक उदार check. जमलेल्या सुमेस्तांक देव बरो दनपार मागता. हाय, हॅलो, नमस्कार. इल्लेशें घट्ट म्हणी आंगी. हाय, हॅलो, नमस्कार. वर्त संतस सिमरमाच्या सुवाळ्यार आमी आसाव. सजा केल्या कुटुंबांत एक आचरण. तांचे सपना मंदिर हांगसर आमच्या मदेगात उबें जाला. तांचे रावळेर आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. तर कार्याची कारभारी जावन आसची मानेस्त रोजारियो आनी मानेस्तन मेटिल्डा डिसोजा तांच्या भुरग्यां समेत ह्या वेदी सम करीत असताना तुम्ही उबे रावचे नाका. पूण डीजेचे संगीत वाळटना आमच्या मुखार म्हळ्यार इल्ल्यो हांसो वाळून दी आनी जोरान ताळयांच्या आवाजान ह्या वेदीचेर घरच्यांक आमी म्हणया स्वागत सुस्वागत. रोजारियो आणि मेटिल्डा तुमच्या लागी एक ल्हानशें सवाल विचारता. तुम्ही काजर जावन कितलीं वर्सां जालीं? 30 वर्सां लागीं जालीं खंय. आनी हांवें कित्याक विचारलें म्हळ्यार आजकालच्या उकले न्हवऱ्यांक कशें रावा जाय म्हण सांगिजे की दाळे बायलेन दादल्याच्या लेफ्टाक रावचे आनी आमी सांगाचे आनी ती करेक्ट रावल्यान तांकां 30 वर्सां आदलो उडास आसा आनी ती करेक्ट रावल्यान. त्या देखून हांवें विचारलें कितें जावं कार्याची परबी आनी अभिनंदन तांकां हांव पाठयतां. सबार तेंपाची आशा आनी सोपान तांची जारी जाला. तांच्या कश्टा मेहनतीचो फळ जावन एक सुबेज सुंदर घर बेथेल म्हण तांणी वो लायलां त्या घराक. आनी हें घर आमचे मदेगात उबी जाला आसता. ह्या नव्या घराच्या उक्तावण कार्याक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मानेस्त रोजारियो आनी मानेस्तीन मेटिल्डा डिसोजा आनी तांची तेगां भुरगीं एकले मलगडे परगांवांत आसा वावरा निमती. तरी दोगां हांगा वेदीचेर सोंपतात. सुष्मिता आनी जीवन तांचोय वावर ह्या घरांत आसा आनी त्या देखून तांच्या तर्फेन तांच्या भुरग्यांच्या तर्फेन हांव तुमकां मोगासो मानासो गनासो येवकार हांव तुमकां पाठयतां. अ हार्टी वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्रेझेंट हियर ऑन द ब्युटिफुल ग्रँड ओपनिंग ऑफ द हाऊस वॉर्मिंग सेरेमनी. रोजारियो दट्टू सगळ्यांक मोगासो आनी वळखीसो वाड्यान जावं दी कुटुंबान जावं दी मोगासो. आनी त्या देखून कार्य 12 सुरू म्हळ्यार हांगा 11 जावन 15 मिनिटांनी लोक अर्द फुल्ल जाला. आनी त्या मोगान तुमी आयल्यात. तशेंच मेटिल्डा बाय वरती सांगाती आपल्या दादल्याक दिवन आसा. पयलें रोजारियो परगांवांत आसलो आनी आतां कृषी घरांत सांगाता ती खर नासात तर स्वस्ती परगांवांत आसा. सुष्मिता हांगास घरांत हांवन एका मेडिकल कंपनींत वावर करता आनी जीवन परगांवांत आपलो वावर करून आसा. तर वेदीचेर हें कशें दिसतात? सुबेज दिसतात. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लायक वाव. आनी ती जाप जायचे. तर मानपडुदाक हांगा आसा. देखून तुमच्या हातीन तुमी काणगेया. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯರಿಗೆ ಮನೆಯವರೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ಅದು ಬಲು ಚಂದ. आणि गरसो एजमान आणि एजमानी घेवन आसात पानपडुदाक स्वागत करूंक शेतात सकट सैर्यांक.
तर सक्कट सैऱ्यांच्या तर्फेन गुरकार मानेस्त राजेश डसोजा तुम्ही मुखार येऊनचे आणि हो पान पडूत कसो मान तुम्ही स्वीकार करसो. ताळयो आम्ही देवया, अभिनंदन आम्ही पाठवया. देव बरें करूं. आणि समेस्तांक मोगाचो स्वागत. उतरांचो आणि मोगाचो स्वागत पावो आमच्या दोगांय याजक बापांक. वरकाडी फरगरीचे विगार मनादेक बाप बाजिलवास कार्याक येवन पावल्यात आणि हे कार्य तांकां आसले तरी पूण वेळार पावल्यात. आज म्हाका वाट चुकोवन गेल्ल्या करेक्ट वाट दाखयली तांणीच आणि तांकां कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा आसतना आमचे मदें आनी एक याजक बाप आसात. लक्षिल्ल्या फिरगजेचे पावूर फिरगजेचे विगार मनादेक बाप डॉमिनिक सिक्वेरा तुमकां कार्याक मोगाचो स्वागत. तर नवें घर म्हणटा आसतना पयले नव्या घरा पिंत कातरून उपरांत नव्या घरा घरच्यांनी प्रवेश जावचे. तांचे बराबर याजक बापान गुरकाराम मागण्या विधीन मुखेलपण घेवची पयले उपरांत लक्षिल्ल्या कुटुंबाच्यांनी भितर वयचे. आता पिंत कातरच्या पयले म्हाका एक ल्हान भुरगें जाय. कोणी जाता थंय ट्रे धरूंक कोण येता? येस ब्युटिफुल. नांव तुजें? एलिशा. थंय वच आनी ती ट्रे हातान धर. ओके. आमी समेस्तनी इल्लेशे उबे रावचे. ताळयांचो आवाज आमी पिंत कातरतना दिवंक आसा. घरच्यांनी दया करून थंय वयचे एंट्रन्सा लागीं. आणि पिंत कातरन घरा भितर आमी गेल्ले तक्षण घरच्यांनी आल्तारी वयर आसली कॅन्डलां पेटोवची आणि उपरांत याजक बाप नव्या घराचे आशीर्वचन कार्य चलोवन मोडटले. दोगांय सांगात दरा रोजारियो आणि मेटिल्डा डिसोजा सांगात दरा तुमच्या भुरग्यां सवे. येस हियर वी गो. 3 2 and 1 आमच्यो ताळयो. कम ऑन एवरीवन. नव्या घराची बीग काढणं नव्या घरा भितर घरची प्रवेश जातात. बराबर याजक बाप गुरकार मागण्या विधीन मुखेलपण घेवची भितर या. लक्षिल्ल्या कुटुंबाची विनंती आसा याजक बाप्पा लागीं नव्या घराचे आशीर्वचन चलोवन वचचें. मोगाच्या पाव भयणीनो पयल्यान पयलें आमी अर्घां दिता. हें घर आज आमकां फावो केल्ल्या पासून आमची मुळा एक घरच आमकां एक घर कोणा लागीं विचारता आसतना तूं खंय रावताय म्हूण विचारता. जेजू लागीं दिसांनी विचारलें तूं खंय रावताय आनी फाल्यां घराचो एड्रेस आमी दिता. आनी आज आमकां एक घर फावो केलां आनी आज आमी हांगासर आयल्या न्हयच आमी जेजू मागो अशें नजरेचे जेजूचे घरांनी घर कशें तशें हें घर घेवन जावचे खातीर आमचे
तुमचे सोवे आसो देवाचे उतार आता आम्ही ऐकूया. तो गर्भवती देखून जो कोण ही म्हशी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले गलमट परबंदेल्या आनी उतरून मनशेबरी पावसून तो आवसडले चडवई वळले आनी त्या घराक मारले. बुन्याद कडपार घाल्ली. खेड्डा बरी तो हावसडले जडवई वळले आणि त्या घराक मारले आणि ते घुसळून फोडले. असे सगळे सत्यनाश झाले. देवाचे उतार हे डॉमिनिक आता तुम्ही अधिका आमी प्रकारचे घर बांदूचे म्हणून चिंतूनात म्हणजे एक बरें मॉडल मेळना आतां मेळ्ळें दिसता हांगा येयले बरें आनी घर बांदचें म्हणसर हांवें कुडांत हांव येवन बसता जाल्यार तें अभिनंदन. आतां प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार घर बांदतात आतां घरा भितर राव म्हळ्यार संवसार पुरो भोंवतात. घर बांदले उपरांत घरा भितर कोणी रावना पुरो संवसार बांदतात. आतां घर खंयचेर बांदिचें म्हळ्यार कडपार बांदिचें म्हणून जेजू म्हणटा. ते कश्टाचें आमकां जाल्ले वस्तू आमी घरांत नाल्यार कारणा खातीर पातयो न्हू आमी बांदता. घर केदाळय देवाचेर बांदिचें कडप म्हळ्यार जेजू आनी देव ताजेर आमी बांदलेर कोणी आजकाल कुटाम विंगड जावचे कांय व्हडले व्हडले फाल्यां वाचूंक आसा आमकां भुकंप तें म्हणून आमी आयकता. हांव ल्हान विशय पडटा समा उलोवने ना तले वेळार घर पडटा. आमचे मदें कांय उलोवने ना म्हळ्यार तें घर जाल्यार एकच ना जाल्यार एकच. एक एकल्यांक घर व्हडलें आसता मात्र मन ल्हान आसता. पूण तें वचचें घरा घेयना दुबळ्यांचें अशें कित्याक म्हळ्यार तें म्हणी आमकां इल्लें स्वागत बरे तरान मेळटा. भुरगीं सांगता ओके ह्या अंकलाच्या घरान मम्मा या अंकलाच्या थिंग जागो ना रे ओन्ली मामा तो अंकल बरो. हांव रोजाऱ्याच्या विशयांत उलोवना. रोजारियो बरो मनीस माटिल्डाय बरी मनीस. ओके येया तुमच्या घरा जेवण नांजल रोजारियो आनी माटिल्डान दिल्ले ते आनी केदाळे येया दोगांकी सर्वां पैकी तुमकां अभिनंदन. आमचे घर आज घरांनी जायचंय आणि देवान बेसांव गेले कुटाम जायचंय. बाकी उभारया. मोगळा बापा त्या कुटुंबाच्या सोयसण्या मदीची आनी मुळची दिन सांबाळ घरच्या बालगड्यांक आनी भुरग्यांक कुटुंबाच्या वेळसान येता मोग आनी सांगत नवशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा त्या हे घर बांधून विविध रितींनी आदर दिल्यास सर्वांचे तुजो आशिर्वाद कर. तांच्या मुखल्या वावरांत तांकां जैती म्हूण मागता. मोगळा बापा या कुटुंबांतल्या देवादीन चलया सहसान्याचो उगडास काडटा. तांचे मुखांतर सर बरे कोण या कुटुंबाच्या संद्याक लाभशे कर म्हूण मागता. मोगळा बापा या कुटुंबाच्या आपोल्या पाडोळी महिला आम्हा सर्वांचे तुझे
वाटेन आमकां असो संवाद सदांच उतरून बरोवंक तूं आमकां आदार दी म्हूण मागता. एक घडी भर आमी हे कुटुंबा वचोन आमच्या स्मरणांत मागीर आमगे सरपण कुटुंबांसा आज हाजर जावन ताचे मागया सदांच हे कुटाम एक कोटीत आनी बावार्थी कुटाम जावन बेसांवाचें कुटाम जावन उरोवंक आमी आज हे कुटुंबा पासून विशेश तरान सर्गींच्या बापा लागीं आतां आमचे मागणी उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, ती खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मागणे मोगाळा बापा आमच्या रसनारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय. ह्या नव्या घराचेर ह्या घरांत वस्तिगतच्या सोसाद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कुरपेचे देण्यान तांकां पवित्र कर आनी तुजी आज्ञा पाळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या निवासान सूख भोगूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तांकां फावो कर. हिस्सोपान मोजे आणि हिमा प्रासर डोवो जातलो. इसोपान मोजे उदाक्षिणा येसो मिया आणि हांव नितळ जातलो. काकुळत मोजे करी देवा तुका कुळदान. इसोपान मोजे उदाक्षिणा येसो मिया आणि हांव नितळ जातलो. महिमा बापा कनी पुता आणि पवित्रत्म्या. इसोपान मोजे उदाक्षिणा येसो मिया आणि हांव नितळ जातलो. जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा. इसोपान मोजे उदाक्षिणा येसो मिया आणि हांव नितळ जातलो. दूद म्हाका आणि हिमा प्रासर डोवो जातलो. इसोपान मोजे उदाक्षिणा येसो मिया आणि हांव नितळ जातलो. पयत पुस्तक वर्त्या स्थानार आज दवरतात कुटुंबांत रावची. पयत पुस्तक घेया सगळ्याक हात दिया ह्या कुटुंबाक. भुरगींच्या भोव मोगाळा बापा आमी सदांच तुजी भुरगीं जावन जियोंक जाय. ह्या खातीर तुवें आमकां केल्ली वर्ती घडितां ती तुज्या उतरांत आमकां ह्या बायबलांत मेळ्ळ्यान. ह्या घरांत हें तुजें उतार वर्तें जावं. हे उतार केदाळ ह्या घरांत वाचतात त्या घडये हे उतरां सकत हांगासर वाळोवन येवं. बळ भलायकी आशिर्वाद सुख संतोश समाधान संतती समृद्धी दराळ मापान हांगासर देंवोन येवं. ह्या खातीर हे उतार सदांच गौरवान वाचूंक त्या प्रमाण जियोंक ह्या कुटुंबा फावो कर. हे आमी मागता त्या तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. गुरकार ह्या घरा आमोरी शिकया. आमोरी सुमयाच्या बडव्यान बरी खबर हाडली.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगातात श्रेयम तून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू आपले सम्याची साकन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगातात श्रेयम तून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू आणि देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगातात श्रेयम तून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंत मरिये देवाचे माये मापासोत विनंती कर माग्या ये सुम्या बुडे आणि बरी खबर दिले वरवी तुझ्या पतान क्रिस्ता मनुष्यपण गतल्या आम्ही जना झाल्या जगस्ताने कुरसरवी जनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझ्या कृपाम चांतस करणाने वोत मन मागता त्यास क्रिस्त आमच्या समय मारिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेले अबड्या म्हज्या रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेने म्हजे मुतूस वाडाय म्हाका राख सांबाळसलय आमेन ससना सविशेव दी तांकां ये सम्या आणि निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी समाधानान दिशे घेवन दीत आमेन जेजू तुझ्या पुता मुखार प्रतिरूप तुवें आमकां उगडापें केलां ह्या रूप जेजूच्या रुपण्याचेर तशेंच हांगासराच्या सायबीन मायेच्या आनी तशेंच मागीर कुटुंबाच्या सांत आंतोनीच्या सुमेस्त ह्या रुपण्याचेर बेसांव घाल ह्या रुपण्याचेर आमी दिश्ट घालता आसतना तुजे सल्वासांवाचो उडास आमकां येवं आनी जेजूच्या उतार सारकें जियोंक आनी तशेंच मुरये मायेन जियेली बरी जिणी आमी हांगासर जियोंक संत भक्तांनी दाखयली देख आमी जियोंक आमकां फावो जावं आमी हें मागता ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुमये मारिफात Begin Dutch Mama Sovinetiker. Soris portum ce sove aso. Soris portum का आशीर्वाद दिवाणी सांभाळो आपल्या मुखार प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां मै पासान आनी काकुळतीन वागो दुलो पांय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिव आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुजे सगळे सदां काळ आसो भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल सलोच्या कामी देवाचे कुशेका शिकय तूं आमकां भागी तुजी साथ वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाळ येजू तूं आमचो राख मोरये तूं आमची मां तुझे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससा जेजू तूं आमचो राख मोरये तूं आमची मां तुझे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससा जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी आशिर्वाद तुजो मोगाळ पुत्रा सवे हांवकार मोरी आशिर्वाद दी आमकां
तुझ्या पिशार हवे घडले हे गीत मुझे गायता किते गीत मुझे गायता किते गीत मुझे गायता किते मोग हो मुझो दर्याच्या लारावरी मोग तो तुझो लारांच्या नादाबुरी मोग हो मुझो आशीर्वाद सुलन वेल्ल्या मनादेक बाब बाजिलवास वरकाडी फिरगजेचे वेगार तशेंच अपुरबायचो प्रसंग दिल्ल्या मनादेक बाब डॉमिनिक सिक्वेरा पावूर फिरगजेचे वेगार तशेंच मागण्या वेदेक सांगात दिल्ल्या गुरकाराक वाड्यागरांक कुटमादारांक देव बरें करूं. नोव्हेंबर म्हणटा आसतना आमच्या मलगड्यांतावन म्हणून आयिल्ल्यो 2 रिवाजी आमी अजून पाळून आयल्या आनी हांतली एक रिवाज जावन आसा नव्या रान्नीर नव्या कुजनान नव्या रान्नीर दूद वतोवचें आनी घरचीं कुटुंबाचीं सकदारांच्या कुडांत आसात आनी हें वतयिल्लें दूद थोड्याच वेळान आमकां पावतलें. कुटुंबाचीं लागशिल्लीं बसोन आसात तर आनी घर भरूंक आसा आनी त्या देखून घर भरच्यो वस्तू हांगा पाटल्या कुशीन आसात. तुमी थंयसर तयार जावचें. गालात पिकल्यात हसू कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हसू कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांधून आयलो पावस अंगान पडली फुलांची रास आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशेना गे बाण आबोलेंगे तुझे आंग मोडलो स्ताना स्तारा
रसनाची हो दर्यात आता नाविरात बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नागे अशे पळय नाका तू पिशे लागय नाका तू काजुल्या तुझ्या दोळ्यांत पौर्णमी काळजांत सुनामी तुझ्या भोगणांक साळय नाका अशे पळय नाका तू पिशे लागय नाका तू काजुल्या तुझ्या दोळ्यांत पौर्णमी काळजांत सुनामी तुझ्या भोगणांक साळय नाका उदेच्या सूर्याची किरणां आसात दिसतेनी लजेच्या खुपांची तोरणां रंगल्यान आसतेनी त्या उदेच्या सूर्याची किरणां आसात दिसतेनी लजेच्या खुपांची तोरणां रंगल्यात आसतेनी त्या खंयसर वचून लिपोन बसो तुझ्या केसांनी धामतांगो हे मुजे रपणे थंयसर आसा काळकी आमास उबो त्या केसांनी म्हजो उस्वास स्वप्नांक जळय नाका अशे पळय नाका तू पिशे लागय नाका तू काजुल्या तुझ्या दोळ्यांत पौर्णमी काळजांत सुनामी तुझ्या
या घरा भितर आसा आनी घर बरोवंक आसा त्या देखून कांयच गळाय करिनासतना तुमी सगळ्यांनी थंय सरवायचें वस्तू हाडन हांगा येवचें एकल्या फाटल्यान एकल्यान येवचें पयले येजमान मुडो काणगे घरचे येजमान मुडो तुमी काण येवचो येस लायनीर सक्ता लायनीर या येजमान जाल्यार उपरांत येजमानी सुष्मिता जीवन दोगांय धरा सकट कुटुंबाच्या सण्यांक आमी भरपूर ताळयो दिया अभिनंदन तांकां पाठोवया घर बरोवंक आयती आसात सकट सोसांग गेलें कुटुंब Rosario and Matilda and their family. Come on, everyone. Let us welcome them, cheer them. Mudo, metar doro, lolonor. Yes. Mudo, see the rancho kodago sundi. कुटुंबादारांची लाईन ओढली असा Everyone, put your hands together. Let us congratulate the beautiful family. घर बरन जालें तर सगळ्यांनी भायर येवचें Jeevan, can we have you on stage? जीवन आयलोगी भितर आयली सगळां भायर आयली म्हूण चिंता कोणी भितर आसल्यार तांकां माटवा भायर येवंक सांगा कार्य पळोवंक तांकां बरें जातलें We are in a mode of celebration. ह्याच जाग्यार
पोरनें घर आसलें पूण कुटुंबाची आशा आसली आधुनीक शैलीर एक नवेंच घर उबारी जाय म्हणून. अँड टुडे दे आर एक्स्ट्रीमली हॅपी. संतोषाच्या उमाळ्यांनी ती बोरल्यांत. अँड वेन वी आर हॅपी वी एक्सप्रेस द हॅपीनेस बाय स्प्रेडिंग द हॅपीनेस. आमी गोडसाण आमी सांगता आनी दुसऱ्यांक दिता आनी ही गोडसाण वांटून घेता. आनी अशी ही संतोषाची गोडसाण कातरच्याक हांगासर केक कातरच्याक सजां केलें कुटुंब तयार आसा तर तुमी दयकन केकी समकर येवचे आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून सगळ्यां जावन आयकतना तुमी केक कट करची. सो एवरीवन इज रेडी. आता सगळ्यां कंग्रॅच्युलेशन म्हणून आयकल्यार तुमी केक कट करची. 3, 2 and 1 सगळ्यांनी म्हणून कसा कंग्रॅच्युलेशन्स जायत की. येस हियर वी गो. 3, 2 and 1. ओके मेटिल्डा बाय केक कणगे स्पूनान केक कणगे. रोसारियो दट्टू तू तिसो हात धर. येस आता भुरग्यांक वया. तुम्ही का वया. Thank you for spreading the joy and happiness. केक कट केली, केक एकामेका वांटली. हांगा एकलो भुरगो म्हणटा म्हाका आयकलें आमकां दिवना. तुमकां दिवना तर आमचे संगी आसात केटरर्स घेवन येतात आयच्या संभ्रमाची केक आनी कुजनांत वतयल्लें दूद. रुची केटरर्स ऑन योर सर्विस. आज उक्तावण जाल्लें हें नवें घर बेथेल घराणें जावंक आसा आनी कुटुंबांतलो मोग ह्या घरांत आनीकी वाडोवंक आसा. ही आम्हा सुमेस्तांची आशा तर आम्हा सुमेस्तांची बोगना आनी उमाळे सांगात घाल एके जोगते व्यक्तीक तांणी आयच्या दिसा बरें मागोवंक वेंचून काडल्या. तिची मोटव्यान परिचय करून दिवची तर गांवान ह्यास वरकाडी फिरगजेंत सबार संघ संस्थांनी क्रियाळ जावन ती वावर करता. ह्यास वाड्याची ह्या कुटुंबाक एक वेलविशर जावन ती मस्त तेंपान वळखीचो एक बरो संबंध दवरन ती आसा. आनी
वृत्तीन ती शिक्षकी सेंट मेरीज इंग्लिश मिडियम स्कूल वर्काडी हांगासर ती शिक्षकी जावन तिचो वावर करता. मात्र न्ही तिने कुनिल एज्युकेशन ट्रस्टांत फाटल्या 11 वर्सांनी तिची जायपुरती सेवा दिल्या. एक बरी उलोवपी आमा सोमेस्तांची मोगाची मानेस्तीन रुबीना सेरावो. हांव विनंती करता मानेस्तीन रुबीना सेरावो तुमी मुखारसन आमा सोमेस्तांच्या तर्फेन तुमी ह्या कुटुंबाक बरें मागच्याक. देव बरो देस तुमकां सोमेस्तांक हांव मागतां. ही आमची प्रकृती जावन आसा देवाचें एक विशिश्ट रचन म्हणयात. ह्या सृश्टींत जियोवच्या हर एका जिवीक एक सोबीत घर आसता. जर आज आमी सुकण्यांक वा खंयच्याय मनजातेक पळयलां तर तांणी विविध तरांचे वस्तेस्थान सोदून काडतात आनी तांच्या पिलां सांगाता संतोशान जियेतात. तर आज होच संतोश समाधान आनी सोपन पूर्ण जाल्लें एक कुटुंब हांगा आसा आनी आमी तांच्या संतोशान वांटेली जावंक आनी तांकां बरें मागोवंक आशेता. वय आमच्या फेलिस बापूचें म्हाका दिसता मस्त वर्सां आदलें हें सोपन एक आपणाक एक बरें घर जाय जाय. चिंतून आसूंक पुरो हेरांची घरां पळयतना हांव हें डिजायन करूंक गे ह्या दुसरी डिजायन करूंक गे ह्या खंयचे म्हज्या घराक सोंपता असली एक सपनां घेवन मस्त वर्सां पयलें ताणें तें हात जारी करूंक प्रयत्न केल्लें. पूण आज तुमचें हें सोपन पोंत पावलां. व्हडा दाबाजान आमकां सर्वांक तुमी आपयलां तुमच्या संतोशान वांटेली घेवंक आनी सर्व तर्फेन हांव तुमकां मागतां शांती समाधान ह्या घरांत सदांच रास करूं दी आनी तुमकां संतोशान भरूं दी. आनी कंग्रॅच्युलेशन्स फेलिस बापू, मेट्टी मावशी, जीवन, सुष्मी आनी स्वस्ती ह्या तुमच्या संतोशाच्या कुटुंबांत सदांच देव रास करूं दी. आमी आज पळयलें ह्या घराक तांणी नांव दिलां बेतेल म्हणून. बेतेलाचो अर्थ आमकां सडतो गोत्ता आसूंक पुरो. कोणा मनी गोत्ता आसलो सांगतात गी. बेतेल म्हळ्यार वयटीचें तें देवाचें घर. बेतेल देवाचें घर जाल्यार खंडीत जावन आयच्या दिसांतावन तो देव ह्या घरांत वस्ती करता म्हूण जालें. कित्याक आज पाद्रेबानंत आमकां सांगलें सुरवेर फादर डॉमिनिकान सांगलें घर कडपाचेर बांदी जाय म्हणून. पूण आमी जेंचें घर कडपाचेर न्ही सकळी पात्रांचेर बांदतात पूण घरान कितें आसा तें आमी कडपाचेर बांदी जाय म्हूण सांगून म्हजी अभिप्राय. कडप म्हळ्यार न्हय आमी सांगचें तें व्हडलें पातोर पूण भावार्थ मोग भरवोसो आनी दयाळाय आनी सगळ्या वर्तें देवान सांगलें जेजून सांगलें आसा मोग. ह्या मोगाच्या वयल्यान केदाळा आमी एक घराणें बांदता तें घराणें शाश्वीत जावन उरता आनी सगळें कितें मोगाचें जाता. आमी एकाद्या वेळा पळयलें जाल्यार कितलींय कुटुंबां आसात संतोशान जियेताचें. तांकां पळयतना आमकांय थोडे फावटी भोगचें आसा कित्याक अशें जाता गे म्हणून. पूण खंडीत जावन आमचें घराणें ह्या कडपाचेर आमी बांदलें जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वाद घालतलो. होय असलेच एका भावार्थान ह्याच पावरांत जल्मोन हांगा वाडल्या आमच्या रोजारियो म्हळ्यार फेलिस बापून मस्त कश्ट काडले आसात. आमची माय केदाळे सांगताले ते मेट्टी बाय हांगा आयिल्ल्या उपरांत तिणें माती जाय ती वयल्या आमी सांगून हांगा सोपाचे बरें व्हडले व्हडले ओवन हाडले ते म्हणून. वय हे एक आज इतलें व्हडलें घर उबें जालां जाल्यार तांचो तो वावर दोगांयच वय तांणी परगांवांत आसतना ती ह्या घरांत एकलेच भुरग्यां सांगाता रावन तिणें हें कुटुंब भावार्थान मोगान आनी संतोशान वाडयलां. तांची सगळी जबाबदारी बापय आनी आवय दोनूय जबाबदारी तिणें हातीन घेवन दोगांयनी तांच्या उतरां मरिफात करण्या मरिफात आनी तांच्या जिणे मरिफात ह्या भुरग्यांक तांच्या एक जिविताच्या फुडाराक पावोवन तांणी ह्या घराच्या बुन्यादीक तांणी हात घाल्लो आसा. वय जानवयाचें पुस्तक आमकां अशें सांगता की
जानवाये वरवीं घर बांदतात, समजोने वरवीं ते तीर जाता, गिन्याना वरवीं तिचीं कुडां जिन्साच्या मोलादीक आनी सोबीत वस्तूंनी भरतात. आनी मुखार अशें आसा की तुज्या भायल्या कामाची तयाराय कर, तुज्या शेतांत सगळें आयतें कर, उपरांत वस आनी तुजें घर बांद. वय मोगाच्या न्हू, आज आमच्या फेलिक्स बापूरांनी मेटी मोशेन तांची सगळी जबाबदारी करन पोंद पावोन भुरग्यांक तांच्या जिविताच्या उंचल्या मट्टार वचून पावोन तांकां एक काम मेळटा म्हणसर सोंसणिकायेन समाधानान रावोन सगळ्यांक एक देख जावन आज तांणी तांच्या घर बांदपाच्या कामाक तांणी फुडें सरले आसात. हे एक निजवन उणें आवय बापायनी चिंतचें. पयलें आमी घर बांदया मागीर भुरग्यांक शिकाप दिवया. ह्या भुरगीं तांचें पळोवन दिता ना भुरगीं घर बांदून दिता तसलें चिंताप. पूण भुरग्यांक एक फुडार दिवन उपरांत आमचें जिवीत पळोवचें भारी उणें आमी आतांच्या काळार. कित्याक आमी सांगलें पयलें आमकां एक घर, पूण ह्या आमच्या कुटुंबान पयलें तांणी भुरग्यांक तांचो फुडार दिवन उपरांत ह्या घर बांदपाक तांणी हात घाल्लो आसा. तशें ह्या देवाच्या उतरांक निजवन एक उदाहरण म्हणून सांगयत, तुजी सगळी बायली तयाराय कर, उपरांत वस आनी तुजें घर बांद. सगळें तुज्या शेतान कितें आसा तें सगळें तयार कर, उपरांत तुज्या घराच्या कामाक देव. वय खंडीत जावन ह्या तुमच्या कामाक देवान वर्तो सहकार दिल्लो आसा. आनी तुमकां सर्व बरें आमी मागता आसतना आमी तुमच्या संतोशान वांटेली जाता. देवाची उतरां भावार्थान दवरल्या तुमच्या काळजान दवरना घराच्या काम यशस्वी रितीन तुमी पोंताक पावयलां. ह्या घराक बरें एक नांव दिलां जावन आसा तें बेतेल आनी ताचो अर्थ देवाचें घर. हें घर जावन दी हर एक घराक ताचो सुमुळ्ळो बांदपी आसा. सांव पावलो हेब्रेवांक बरोवन सांगता. आनी सगळ्या वस्तूंचो बांदपी जावन आसा देव. वय सगळ्या वस्तूंक आमी जावंक पुरो एका घराक आमी उपायक सितना अशी एक इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ए हावज इज बिल्ड वीथ ब्रिक्स सिमेंट अँड सँड, ए होम इज मेड वीथ लव अँड ड्रीम्स, बट द फॅमिलीज लिव इन द हाऊस or inside the house are made with love, happiness, prayer, faith and understanding. एक बिल्डिंग सिमेंट फातर आनी रेवे मरिफात आमी बांदता आनी तें मजबूत करचे खातीर उदक वता. पूण एक घराणें जायचें जाल्यार तांचो मोग आनी आमची स्वप्नां हर एक जारी जावची गरज आसा. पूण ताच्या भितर जी आमची कुटुंबां कितें आसात ती जावन आसात मोगान, कुशालकायेन, मागण्यान, भावार्थान, भरवशान आनी समजणेन बांदली जाय. त्या दाळो मात्र हे एक घर घट्ट, शाश्वीत आनी मजबूत जावन उरता. हें तुमचें घर आनी घराणें जावं दी पवित्र जागो, मोगाचो, कुशालायेचो आनी दयाळायेचो. हें घर जावं दी एक मजबूत घराणें, मोग, भावार्थ आनी भरवसो म्हणल्यार कडपाचेर बांदलें. सर्वांच्या गरजांक स्पंदन करचें आनी बगनांचे भांडार जावं दी म्हूण आमी सर्व तर्फेन तुमकां बरें मागता. तुमची सर्व योजना तुमी हाती घेवची कामां तो सर्वेस्पर देव पोंद पावोवन दी आनी तुमकां यशस्वी लाभोवन दी म्हणून मागून सर्वांच्या तर्फेन हांव तुमकां उल्हास पाठयतां आनी कांग्रॅच्युलेशन्स आनी देवाची आशिर्वादां ह्या घराचेर, घराण्याचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. देव बरें करूं. विन्स्तारुत्रांनी आमस मेस्तांची बोबना उमाळ्ळे आनी कितें आमी सांगूंक अशें हांव सगळें तिणें सांगत घाल भोव मजबूत रितीन तिणें सांगलां आनी तिका कुटुंबाच्या तर्फेन मनस्तेन रुबीना सरावो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
सो फुल तरी हें काम करूंक जायपुरत्या जाणांनी तांचो गाम दिला आनी वावर केला आनी त्या खातीर तांकां आमी मान करूंक आशेतांव ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ಹೆಂಗರು तुम्ही पळयलें तर भितर सुबीत आसा न्हय मस्त सुबीत आसा. कुटुंबाच्यांनी पुरा पळोवन जालें आनी एक पोटी आमकां खंयगी आमी भोवंक आयल्या या रेसॉर्टाक आयल्या या बऱ्या एका जाग्यार आयिल्ल्या बरी भोगता. तशें भितर रिक्तानंत एक बऱ्या तराचें वातावरण थंयसर पळोवंक मेळटा आनी हर एका कुडांत ते डिजायन जावन ती सगळी बारी सूक्ष्म बऱ्या रितीन केल्यात आनी हे सगळें डिजायन केल्लो इंजिनियर आसा मानेस VK Joy. The engineer of this house is Mr. VK Joy. He is from High-Tech Group of Consultants. If he is available, if he is there here, I request you to please come and collect a small token of gratitude. VK Joy asagi? Yona, okay. उपरांत आयल्यार मागीर तुमी कळया रेड ब्रिक्स वर्क तांबड्या फातराचें काम केल्लो माने साल्वोदोर आसा गे तो येवना गे मागीर येतलो. ओके. स्लॅब वर्क स्लॅबाचें काम केल्लो निकोलस तो येवना आनी हेजे इलेक्ट्रिशियन आनी प्लंबिंगाचें काम केल्लो संदीप इलेक्ट्रिशियन ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸಂದೀಪ್ तो योना. ओके. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸುಬ್ಬರಾಯ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂಡದವರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು. ನನಗೆ इंटिरियर डिझाइन मस्त बरें जाला and interior is from multi touch interiors. पेंटर प्रशांत ना कोणी नानगी उपरांत कोणी आयल्यार तुमकां वळख आसल्यार जस्ट सांगा तांकां उपरांत आमी तांकां कितें दिवंक आसा ते उपरांत दितले. सो आतां दूद आनी केक खावन जाली. सो यू ऑल आर सिटींग ओडोल हांवें सांगलें कंग्रॅच्युलेशन म्हणा म्हणून ताळोच आयकोना. आतां एक कंग्रॅच्युलेशन म्हणटात गे पोट इल्लें गट्ट जालें न्हय जायत गे आवाज आयकात गे. येस आय ऑल विथ मी न्ही बारी दक्षिण गे पावूरच्यांक आनी ओरकाडीच्यांक हां ओके आय ऑल विथ मी. येस हाय हॅलो बरें म्हणा तुमी. सो हियर वी गो कंग्रॅच्युलेशन व्हडल्यान म्हणूंक आसा ह्या कुटुंबाक. 3, 2 and 1 हियर वी गो. अरे वा. आनी असलीत रेस्पॉन्स आमकां जाय जे आनी उपरांत हांवें करच्या केळा की अशेंच रेस्पॉन्स तुमी दिजे. आनी आतां पयलो गेम हांव करूंक आशेतां भुरग्यांक. भुरगीं आसात मस्त जाणां एणे तेणे इल्लेशे उलयतात इल्लेशे खेळटात. तुमी तुमच्या संवसारांत आसात देखून आमकां तुमकां एक प्रायज दिवंक जाय. कम ऑन ऑल द किड्स कम. There's a game for you. Game and win जाल्यार प्राइज. भुरगीं या. काल तुमचो दीस न्ही. Many kids are there. आज मस्त जाणांक रजा. गव्हर्मेंट रजा ना वय पण सॅटर्डेची रजा वीकेंड रजा थोड्या इस्कलांनी आज मीटिंग आनी पुरो आसा. There's a special leave today for some CBSE schools. आसात भुरगीं आसात या कम कम या या कम कम. दिसनात न्ही तुमी इशिने या पळया. येस आतां भुरगीं
तुमचेडे हांव तुमचें नांव विसरता सुबीत सुबीत नांव आहात तुमकां देखून तुमी नांव सांगचें आनी माईक पास करचें तियाना रूट डिसोजा एकूच नांव सयत गे मागीर आमकां भूक लागता व्हडली व्हडली नांवां सांगल्या फर्स्ट नांव मात एक नांव सांगचें प्रिन्सिटा विनीता रिशल लिओना एलिशा हेवेना स्वीडन रिस एरेस्टन एस्टर एंजिल एंस्टन आइस्टवन प्रिंसवेल रिवन आल्विन खंयच्या नमनेची नांवां तुमकां जाय नमने नमनेची सुबीत सुबीत नांवां आसात भुरग्यांक व्हेरी नायस ओके शॅल वी मेक अ डान्स आर यू ऑल रेडी शॅल वी डान्स लायक गी तुका डान्स म्हळ्यार सुबीत करून रावा पळय शिने इल्लेशें सो DJ is ready let us make a small dance everyone clap your hands come on Okay, you need to jump and wave. Last step. We're gonna jump and wave. Let me go. Jump and wave. Get ready to jump. 2, Get ready to jump. 1. 2, 1, 2, 3, 4. Jump and wave. Jump and wave. Jump and wave. Everybody jump, 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 jump and wave. Jump and wave. Jump and wave. Okay? Refresh जालेंगी? Okay. आता गेम काले म्हळ्यार गेम सिंपल गेम करता तुमकां 1, 2 आनी 3 धरूंक कळटा न्ही 1 म्हळ्यार कशें 1, 2 and 3 ओके कळना गी कशें आसा गी you'd make 1 how to hold 1 1 2 3 ओके आता खंयचे तुमकां लायक पळय ते नंबर धरा पळय 1 लायक गी 2 लायक गी 3 लायक 3 लायक ओके ओके हुशार आसात भुरगीं ओके सो देर इज अ गेम नाव आतां गेम काले म्हळ्यार हांव 1, 2 आनी 3 3 नंबरां ह्या चिटीर बरयता 1, 2 and 3 तुमकां जाय जाल्ले नंबर तुमी धरचे हांवें काडिल्ले नंबर आनी तुमी धरले नंबर सेम जाल्यार तुमी आउट गॉट इट येस हियर वी गो रेडी विल हॅव अ ट्रायल
रेडी येस हियर वी गो शो मी अ नंबर कोण विन जातात कोण आउट जातात आमचे लागीं स्नेहालया संस्थाचो संस्थापक आयला ताका मोगाचो येवकार म्हणटा आसतना ताका आनी ताच्या कुटुंबाक फस्ट चीट ताणें काडल्या आनी चीट सांगता नंबर 1 कोणाक मेळ्ळें गो 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 कोण तूं वच पता वच आं 1 कोण 1 या वच वच आं कोण आसा ताणी हा अरे बारी हुशारात ट्रायल कहीं पाठी या कम 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 आ ओके ट्रायल जालें ट्रायल जाय खंय तांकां तांचे खातीर ट्रायल केलें तुमकां नाका आहलें न्ही ओके जायत आतां नेक्स्ट नंबर कालें काडटात पळया रेडी रेडी खंयचे नंबर धरा फास्ट आं नंबर धरलें गी रेडी गी काडेंटी नंबर 3 कोणी धरला वसा 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 गो 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 रेडी रेडी होल्ड द नंबर खंयचे नंबर जाय तुमकां फास्ट होल्ड द नंबर तूं नंबर धर पुता नंबर धर फास्ट हां खंयचे नंबर जालें गी नंबर धरलें न्ही आतां एक चीट काडया घरचो येजमान काडटा चीट आनी नंबर आसा 2 नंबर आसा 2 आल्ल्यांक पुरो धाडा वसा 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 गो येस नेक्स्ट नंबर हांगा एक आंटी काडटा रेडी सकना रेडी न्ही द नेक्स्ट नंबर इज अगेन 2 ओके ऑल राइट नेक्स्ट नंबर इज मनी कड़े काड़िया तुम्हें रेडी गी काट लेंगे नंबर तू नंबर दर पता नंबर विच नंबर यू वांट 1 2 और 3 यू ऑल्सो वांट 3 ओके पढ़िया द नंबर इज 1 ना ओके 1 काड़िया 2 आणि 3 मात्र आता कंचे जाय दरा 2 आणि 3 मात्र कंचे नंबर जाय तुमका 2 और 3 हां ते गायनी एकच धरल्यार प्राइज हांवें व्हरचें घरा मागीर ओके नंबर इज 2 तुका 2 धर म्हणटानी सांगिल्लें मो ओके आता 1 लाख फर्स्ट प्राइज आणि 1 लाख सेकंड प्राइज जायत गी ओके कंचे नंबर जाय 2 आणि 3 मात आसचे तुमकां कंचे नंबर जाय ते 2 आं 3 पळया कोणाक मेळटा म्हणून क्लिक काड पळया नंबर 3 आणि तुका सेकंड प्राइज दिता जायते तुका फर्स्ट प्राइज नाव तुझें एलिशा हेवीना एलिशा आणि हेवीना दोगांय भुरग्यांक अभिनंदन प्राइज आमी मागीर दिता ताळयो दिया भुरग्यांक वोडांक एक गेम आणि बसून असल्या कडेनच तुमच्या बोल्सांत चिल्लार आसात पण चिंता आतां जीपे आयल्या उपरांत चिल्लार धरची संवय ना म्हणा नाकात खंडीत जावन इल्ले म्हणी कॉयन्स आसतले 1 या 2 आतां खेळ कालिंगे म्हळ्यार कोणा कडेन पोरनो कॉयन आहा पळय ताका एक स्पॉट प्राइज पोरनो कॉयन कोणा कडेन आसा ताका एक स्पॉट प्राइज कॉइन पळोवंक परनो न्ही इसवी दिसानांतल्या कॉयनाक प्राइज ना 1972
72 1996 72 आईला ओल्ड कॉइन ये बघ 1944 वो दोरला जाऊया तिने 1962 व्हेरी नाईस 42 हा ओ तसेಗೆ पूर्ण आगी 1914 पुण्या हा येस 1914 अच्छी आणि कोणी असा पूर्ण ಕಾಯಿನ್ ಅसा ಹಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಸಾಗಿ ನಾ ಕಾಯಿನ್ ನಾ 1914 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ 1914 ಅಸ ಕಾಯಿನ್ ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರ ಮಸ್ತಾದ್ಗೆ दिराम से जाता कॉइन झाले इंडिया सोसायटी म्हणणं पण सोय जाता कॉइन आत्मा नोट आकना प्राइस येस 18-21 वैगी काले म्हणताय पळ्या अरे भीमा का वसूंगे ना आरबीन बरेला वाचचें कशें तुवें वाचलें गे आतां तुका आरबी गोत्ता म्हणून आमकां कशें कळचें आनी एक आरबी एग्जाम करीचे ओके नंबर्स आमकां नॉर्मल 1 2 3 4 नंबर आल्यार आरबी की कॉइन आय मीन खंयच्या देशाच्या कॉइनाकी जाता बट नंबर्स बरीत आसाचे ते अरबीन बरेल्यार आमकां वाचूंक येना एनीवन कोणाडे आसा ना 1914 कॉइन प्राइस तुमकां फावो जाता प्रिन्स्टनाक 2 ताळयो प्रिन्स्टन 1914 असो कॉइन अक्रेसो गेम आनी सुबीतगर बेथेल 2200 स्क्वेअर फीटाचे व्हडलें घर आनी ह्या घरांत एक अंदाज घालतना कितलीं जणेलां आसात म्हूण तुमच्या मोतीक झळकता कोण करेक्ट जाप सांगता ताका एक प्राइस येस कितलीं जणेलां आसात लेक्चर पडल्यान गे ओके एक जाप मेळ्ळी 40 26 कितली 14 14 20 22 16 वेगळी सांगा हा एकल्यान सांगिल्ली जाप आनी एकली रिपीट करनाकात 18 19 जाली जाप 27 21 35 23 28 24 32 25 29 जाली गी आनी कोणाक जाप दिवंक जाय गी सांग वेगळी सांग 50 ओके 50 जाप मेळ्ळ्या जाप सुष्मिता सांगता 27 तुवें सांगतना लेट जालो ताणें सांगल्या येस नाव डार्विनाक हे इनाम फावो जाता कंग्रॅच्युलेशन्स टू डार्विन 4 जणांक बहुमान मेळ्ळा खेळांत देखून मुखार येवन तुमची प्राइजां काण घेया एलिशा
हेविन, प्रिन्स्टन आणि डार्विन. Congratulations to the prize winners. अकरेचो वेळ उपकार आठवणी घरच्यांक जायपुरती उमाळे आणि बगना आसात आणि आता वेळ सगळ्यांच्या तर्फेन सुष्मिता मुखार येता आणि उपकार आठयता. सोमेस्तांक बरो दोनपार मागता. पयल्यान पयले हो तो दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव आनी म्हजी कुटुंबदारां काळजातावन अर्गां दिता. आज म्हाका आनी म्हज्या डॅडी मम्मीक आनी भाव आनी बायेक संतोषाचो दीस. आमी साबार वर्सां तावन सोंपलेले हे घर बंचे सोपान आज जेरी जाला. देवाच्या आनी मालगाड्याच्या बेसावांनी भरलेले बेथेल म्हणले सोबीत घर तुमचे मुखार उबें जाला. हे घर आशीर्वचन केल्ल्या मनदीक बाप बेजिलवास आनी डोमिनीक सिक्वेरा आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या डॅडी मम्मीक आनी म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भायेक. तांणी केल्ल्या सो मोगाक आनी सॅक्रिफिसाक हांव सदांच ऋणी जावन आसा. प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूंक म्हणटा स्वस्ती बायेक आनी विंसी भावजीक. ताणें केल्ल्या घराच्या वावरांत व्हरतो आमकां सहकार दिला. ताणें हांगासर आजार ना तरी ताणें हे कार्य लायव्हद्वारे वीक्षण करन आसात म्हूण हांव पातयेता. थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट. लव यू बोथ. मिस यू. तशेंच हांव देव बरें करूंक म्हणटा सर म्हज्या कुटुंबदारांचो आनी आमच्या सर गरजा पावसो आमचो गुरकार दट्टू राजेश डिसोजा आनी सर वाडेकारांचो आनी डिवायन फ्रेंड्स पावरू सो रिवाजना तशेंच जिवनाच्या फ्रेंड्साचो आनी सो म्हज्या काजिन्सांचो हांव उपकार बावुरता. विशेष रितीन देव बरें करूंक म्हणटा हांगासर आमच्या जागेची अडचण आसतना आईचे वस्तू घालूंक जागो वदकसून दिल्ल्या लिल्ली बायेचो आनी ताच्या सर कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. हांव काळजात देव बरें करूंक म्हणटा हे घराचें काम बऱ्या तरेन हाती घेतिल्ल्या सर कामेल्यांचो हांव नांवां काडिना हर एकल्याक देव बरें करूंक म्हणटा. हांव उपकार आठयता आयचे कार्य कार्यनिर्वाह केल्ल्या MC वियोला साउंड्स एंजल प्रो साउंड्स अँड लायट्स डेकोरेशन केल्ल्या विंग्स डेकोरेट वर्काडी लाईव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या डेल्सन मिडिया मंजेश्वर रुचीक जेवण तयार केल्ल्या रुचीक कॅटरर्स फोटोग्राफी केल्ल्या रोशन मोगरनाड शामियाने आनी चेर्स वदक करून दिल्ल्या MH अरेंजर्स तशेंच भलायकी मागिल्ल्या रुबी बायेक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर हजर जाल्ल्या वाडेकारांक आमच्या कुटुंबाच्यांक फिरगसकारांक इश्ट मंत्रांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांव ह्या घडये प्रतीस हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या डॅडीक. ताणें ह्या घराच्या वावरांत काडिल्ले कस आनी सॅक्रिफीस चिंतूंक शकना. डॅडीचो वावर विशेश जावन आसा. डॅड थँक्यू डॅडी. लव यू. हांव कोणाचो तरी उपकार बावडोंक विसरला तर म्हाका बोगचिया आनी तांकां हांव सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೂಗುಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. समेस्तांचो उपकार बावडिल्ल्या सुष्मिता तुमकां देव बरें करूं. आनी मुख्य वांटो जेवणाचो वांटो जेवणाची मांडावळ हांव सांगता. हांगासर म्हज्या दाव्याक रंधवेच्या जेवणाचें कावंटर आसा. फाटली रो थंयसर चरांक काडल्यार केटरस इल्ले सलीस जाता वचोंक आनी थंयसर त्या कुशीन मासाच्या जेवणाचें कावंटर आसा. रुचीक केटरस आनी रुचीक जेवण तयार केलां आसता.
तुमी समेस्तनी दोशी जेवण सेवूंक घरची उलो दितात. जेवण जाल्या उपरांत थंयसर वॉर्न आनी होळी आसा, पिवचे उदक थंयसर आसा, हात धुवंक उदक थंयसर टॅप आसा, त्या कुशीन आसा. ह्या कुशीनी ड्रम दवरला, पूण वचूंक कश्ट जाता जाल्ल्यान जाता तितल्या जाणांनी थंयच गेल्यार हात धुवंक मस्त बरें. थंयसर जेवण जाल्या उपरांत प्लेटी दवरूंक थंयच तांणी वेवस्था केल्या. कोणेय विशिंगाक येवंक मोन आसा, घर पळोवंक मोन आसा, तुमकां घर पळोवंक कशी येत. हांगा कुटुंबाच्यांक उल्हास पटोवन ग्रूप फोटो तुमकां काडूंक आसा तर अवकाश आसा. वडल फोटो काडिनातली, आतां कुटुंबा समेत तुमी येवन फोटो काडूंक तुमकां अवकाश आसा. विशिंगाक येता आसतना देखून ह्या कुशीत हांव येया, कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी ह्या कुशीन आयल्यार जेवणाक थंयसर अडचण जाता. त्या देखून विशिंगाक येतल्यांनी ह्या कुशीत हांव येवंक हांव तुमकां उलो दिता. जेवणा पयलें जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आमी समेस्त उबी रावया. मोगळा बापा, आज बेथेल ह्या नव्या घराच्या उक्तावण कार्याक आमी समेस्त सांगाता म्हणल्या. तुका आमी अर्घ दिता. संभ्रमाचें जेवण आमी सेंक वता वाचता. ह्या घरांत वस्ती करतल्या समेस्तांचेर, ह्या जेवणाचेर, हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेविल्ले वरवीं आमचे मदलो बांद असोस वाडोवन दी म्हूण आमी मागता. आनी प्रत्येक जावन मस्त लोक एक पोटीन जेवण काडनासतना कश्टाता तांच्याय गरजांक तूं पाव. आनी आमी कांयच वेस्ट करनासतना जाय पुरतें दोशी जेवण सेवूंक तूं आमकां तुजी कृपा दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देखून समेस्तनी एक घडी बर बसचें. जेवणाक उदक दिवच्याक गुरकारामान लागीं हांव विनंती करता. देखून गुरकारामान मुखार येवचें. जेवणाक उदक घरच्या येजमानेच्या हातान तावन काण घेवचें. समेस्तांक जेवणाक उदक आयलें म्हणटा आसतना जेवणाक उदक कोणाक दिवचें. एक मनाचे व्यक्ती आमचे समेत आसात आनी आमकां समेस्तां वळखीचे, मोगाचे, तुमच्याच गांवचे आनी ते स्नेहालयाचे फावंडर ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार तांणी करचें मिसांव वावर वर्तें आमच्या वरवीं एक दिसी करूंक जायना न्ही. समेस्त कुटुंबां तांणी लागीं हाडल्यांत आनी मस्त बरेपण ते करतात. त्या देखून जेवणाचें उदक तांच्या हाती तुमी दिवचें. वय मोगान आमी दिवचें. थँक्यू. जेवणाक वेतल्यांक जेवणाक वशीत, विशिंगाक येतल्यांक हांगा मुखार येवयेत. थँक्यू एवरीवन फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन. दिस इज MC Viola Pinto signing off for the day. कुटुंबाच्यांनी मोगाच्यांनी उपरांत नाच नाचोंक रावचें. Upashi habota kajan, bolsana tane pasonna, rostia soltana teka poitot, sogle tu gele udon, mogan hao gelo budon. Rosalina, Rosalina, kitak makatugo morena, sopna tuchi, medokdina, oseko inaka magamalina. Oh Rosalina,
बुडोन रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपना तुजी न्हिदूंक दिना अशें कर नाका म्हाका मारी नाका ओ रोजालिना आल्फ्रेडाची कांतारां घातली फाटल्या सिटार ताका पळयन हांवेंनूय मुळ्ळें आगो तूं म्हजें सूख म्हाका दिवनात काय तूं आवय रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना रोजालिना रोजालिना सपना तुजीं न्हिदूंक पासून दिना रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपना तुजीं न्हिदूंक दिना अशें कर नाका म्हाका मारी नाका ओ रोजालिना एका चोडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलयता उलयता मोग जालो असो आपूण आंकवार म्हणून दिलो बरो वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो ते काजारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवान एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक धरून गुडायलो म्हाका पडयलो मरस काडायलो ओटांनी शेकायलो म्हाका पडयलो मरस काडायलो ओटांनी शेकायलो कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेन उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्या लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय तू लंडनाक वच तू अमेरिकाक वच तो थंयचो लोक तुका आपलो म्हूण सोना तू कोंकणी पायसो रे तू कोंकणी मायसो रे तू खंय गेल्यार तुजो जल्म बदलाना तू लंडनाक वच तू अमेरिकाक वच तो थंयचो लोक
पायसो रे तू कोंगणी मायसो रे तू खंय गेल्यार तुजो जल्म बदलाना कोंगणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेन उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्याक लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय तो जाव मद्रासी तो जाव मलबारी तो परगावांत आपली भास विसराना पूण आमच्या कोंकण्याच्या घरांनी परदेशांत ही आमची माय भास कोंकणी आयकाना तो जाव मद्रासी तो जाव मलबारी ते परगावांत आपली भास विसराना पूण आमच्या कोंकण्याच्या घरांनी परदेशांत ही आमची माय भास कोंकणी आयकाना कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेर उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्याक लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुझो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय मोत गो मुजी जाता पिशी पळोवन ती सोबाय तुजी मोत गो मुजी जाता पिशी पळोवन ती सोबाय तुजी विसरात तुजेच दोशी करया काळजा खुशी विसरात तुजेच दोशी करया काळजा खुशी जाव्या दोगांयदा दोशी हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका
काळजा सोराय धांवता मोजी काळजा बुडी बसला या दर्या तडीर धांवता मोजी काळजा बुडी बसला या दर्या तडीर कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी कशी जावं आमची जोडी हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी तीन प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुझो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय कर्माका काळजा सोराय कर्माका काळजा सोराय सांपडताना पोदा विसराली एक सुरी असलेल्या काळजांत मुजा तुका घेऊ काशिली शेजारच्या एका काजरा खाऊ पोदा गायताली गायता गायता नदर भोंडून सगळ्यांनी देखताली नदरेक तू मुजा सांपडताना पोदा विसराली एक सुरी असलेल्या काळजांत मुजा तुका घेऊ काशिली विसरालो खंडी तुझ्या हांव मोगाक आशेलो तुझ्या मधुर मोदांक भुल्ललो तुझ्या ताळ्याक मेसवून गेलो गायताना तूं म्हाकाच विसरालो खंडी तुझ्या हांव मोगाक आशेलो
उतरां तुजी धैर्य दितात सांचे नाय म्हणून मुजो हो सांगात वरां सरतात दिसू तरतात भोगता म्हाका कसली गिबिरांत उतरां तुजी धैर्य दितात सांचे नाय म्हणून मुजो हो सांगात सांचे नाय म्हणून मुजो हो सांगात सांचे नाय म्हणून मुजो हो सांगात केदना गो केदना तुंग येतेले उसक्यान तुज्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले केदना गो केदना तुंग येतेले उसक्यान तुज्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले मोगा तू ये आनी गोपान म्हाका गे 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 कितलो तेंप गेलो पूण हांव अजून रावता तुका देवूच जाणा तूं कित्याक म्हाका गो सोतायता दिसांनी रात फकत तुजोच उगडास म्हाका येता एक तरी फोन करून ना जाल्यार SMS धाड गो म्हाका एक तरी फोन करून ना जाल्यार SMS धाड गो म्हाका केदना गो केदना तूं गो येतेले उसक्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकोन गो गेले केदना गो केदना तूं गो येतेले उसक्यान तुज्या काळीज मध्ये सुकून गो गेले मोगा तू ये आनी गोपान म्हाका गे 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 तुमकूय आसा कितें करता कांयच म्हाका खबर ना उतर म्हाका दिवन गेले म्हजो हुस्को तुका ना तुजो व्हड सेंटिमेंट जाला गो म्हाका एक तरी चीट बरय ना जाल्यार ईमेल धाड गो म्हाका एक तरी चीट बरय ना जाल्यार ईमेल धाड गो म्हाका केदना गो केदना तूं गो येतेले उसक्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकोन गो गेले केदना गो केदना तूं गो येतेले उसक्यान तुज्या काळीज म्हजें सुकोन
कोंकण्यानो मोगाच्या कोंगण्यानो सदांच मोतीत दोरा गई तुमी पावल्यार संवसारा कोंकणीचो मोखरा कोंकण्यानो मोगाच्या कोंगण्यानो सदांच मोतीत दोरा गई तुमी पावल्यार संवसारा कोंकणीचो मोखरा सरस्वती न्हंयच्या त्या सुळसुळ्या खूब जाली भास आमची कोंकणी हजरांनी वर्सांच्या जळजळ्यान सोबलेली भास आमची कोंकणी कोंकण्यानो मोगाच्या कोंकण्यानो सदांच मोतीत दोरा खंय तुमी पावल्यार संवसारा कोंकणीचो मोखरा लिखलेल्या गॉड गॉड उतरांनी विणलेली आडीकडे नाचता ती वाळोंदी सड सड लोक तिका वळखोंदी वड वड लिखप्यांनी लिखलेल्या गॉड गॉड उतरांनी विणलेली आडीकडे नाचता ती वाळोंदी सड सड लोक तिका वळखोंदी सरी संवसारान कोंकणी पाळवोंदी कोंकण्यानो मोगाच्या कोंकण्यानो सदांच मोतीत दोरा खंय तुमी पावल्यार संवसारान कोंकणीचो मोखरा जण कोंकणीचे एक जावया तन मन दिवन तिका सांबाळया ल्हान ल्हान भुरग्यांक शिकोवया व्हडपण कोंकणीचे गाजोवया जण जण कोंकणीचे एक जावया तन मन दिवन तिका सांबाळया ल्हान ल्हान भुरग्यांक शिकोवया व्हडपण कोंकणीचे गाजोवया आदल्यांनी दिल्लेले ₹10 मुखल्यांक पावोवया कोंकण्यानो मोगाच्या कोंकण्यानो सदांच मोतीत दोरा खंय तुमी पावल्यार संवसारा कोंकणीचो मोखरा कोंकण्यानो मोगाच्या कोंकण्यानो सदांच मोतीत दोरा खंय तुमी पावल्यार संवसारा कोंकणीचो मोखरा सरस्वती न्हंयच्या त्या सुळसुळ्या खूब जाली भास आमची कोंकणी हजरांनी वर्सांच्या जळजळ्यान सोबलेली भास आमची कोंकणी कोंकण्यानो मोगाच्या कोंकण्यानो सदांच मोतीत दोरा खंय तुमी पावल्यार संवसारा कोंकणीचो मोखरा
आयच्या दिसा देवाक दितांव अर्घां उपरांत आमी अर्घां दितांव कोंकणी परजे तुमकां तुम्हीच नेंगी ताळयो पेटोवन प्रोत्सव दिल्लो आमकां तुमच्या दयेन नायटां आमची 200 जाली पालकां भोव बरो दीस आयचो भोव बरो दीस आयचो संतोषाच्या आयच्या दिसा देवाक दितांव अर्घां उपरांत आमी अर्घां दितांव कोंकणी परजे तुमकां तुमीच नेंगी ताळयो पेटोवन प्रोत्साव दिल्लो आमकां तुमच्या दयेन नायटां आमची 200 जाली पालकां कोंकण शहरान मुल्यान वाळून संगीत लारां कोंकणी मनशान संतोष दिवच्या नायटां जाली कारां 3 वरांची 200 नायटां 600 जाली वरां आमी तुमी संगी मेळोन करशिल्ली संवसारां भोव बरो दीस आयचो भोव बरो दीस आयचो कोंकण शहरान मुल्यान वाळून संगीत लारां कोंकणी मनशान संतोष दिवच्या नायटां जाली कारां 3 वरांची 200 नायटां 600 जाली वरां आमी तुमी संगी मेळोन करचिल्ली संवसारां बोलेंगे तुझे आंग सूर्य की शेनांगे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान म्हज्या रावगे ससनाची आता ना
तुझे सूर्यात पिशे नागे वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवलो आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांधून आयलो पावस आंगणान पडली फुलांची रास आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारा फोरसान मुझा रावगे ससनाची हो दर्या आता नाबिरांत बुडतेची आ बोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नागे चिंता चिंता सदा मना हांव सोदता हाताक मेळना सदा राखता तरी मोकार येना तूं मोगाकय आसाय कोण्णा हांव चिंता सदा मनान हांव सोदता हाताक मेळना सदा राखता तरी मोकार येना तूं मोगाकय आसाय कोण्णा जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक मुजी बगना
दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तू म्हाका मेळताय केदना जॉयलिना जॉयलिना मुच्या मोगाच्या वॉयलिना मुजी मोगा मोगाळ वासपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली मोगणा म्हजी मोगा मोगाळ वासपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली जॉयलिना जॉयलिना मुझ्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक मुजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तू म्हाका मेळताय केदना जॉयलिना जॉयलिना मुझ्या मोगाच्या वॉयलिना हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक हांव डेता दिसाक हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक हांव डेता जॉयलिना जॉयलिना मुझ्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक मुजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तू म्हाका मेळताय केदना जॉयलिना जॉयलिना मुझ्या मोगाच्या वॉयलिना जॉयलिना मुझ्या मोगाच्या वॉयलिना दिवडलडे 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 दिवडलडे
पडल्यारी काळजाती आमची बांद तुटोंक नजो हांव मोगा तुजी तूं सदांच मुजो काळजांनी पेटयलो मुजो हजरांनी वर्सां सरल्यारी उरसो मोग साथी आमचो संता कुर्साची काडून कुरू नवें जीवन करया सुरू आनवार उडोवन आयले तर म्हाका सांबाळ व्हरू संता कुर्साची काडून कुरू मोगा तुजी विणी रिती मुजी जिणी मोगान घे आपोणे मोग मोज कर सांबाळ व्हर पाळ्या दे म्हाजे निर्मोणे घर करया बरें सोपान जावं खरें काडून उडोवया सारें दोगांय मेळोया फुडार बांदुया वाळो मोगाचे वारें हावानी तूं रे मोगा काडून जिविताची मेटां राव्या एकाच पाक्या पोंदां वांटून जिव्या सुख दुखां हावानी तूं गो बाये दोळे धांपून वेच्या फुडें बांदया जिविताचे होडे मागोन सदां देवा कडेन संता कुर्साची काडून कुरू खंयच्या नशिबान गे मेळ्ळें मनमोचें तुजेर फुल्लें काळीज तुवें सोरून व्हेल्लें नेणा खंयसर वंद भरलें खंयच्या नशिबान गे मेळ्ळें मनमोचें तुजेर फुल्लें काळीज तुवें सोरून व्हेल्लें नेणा खंयसर वंद भरलें ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेच करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेच करून हांव आशेता लियुडले 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 वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तूं वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय कर गो म्हाका तुजोच गोराय
मोगान काळजा केला तो गाय कर गो म्हाका तुजोच कोराय ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेच करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेच करून हांव आशेता लियोडले 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 देवन येतलो लग्ना बांदात हांव एक मोडटलो सुखा दुखान कांदितलो तुजें जिवीत नंदन करतलो मागीर दिसू देवन येतलो लग्ना बांदात हांव एक मोडटलो सुखा दुखान कांदितलो तुजें जिवीत नंदन करतलो ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेच करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मोचेच करून हांव आशेता लियोडले 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 लियोडले
तू शेगुणाची 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 सून DJ Melvin is here. All the dancers on the floor. Bolsonaro naasti puraya. Come fast, everyone. Mage music stop zata vegi. सलाम करो रात को
मोगरे 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 म्हणून मोकेलो मोगर पडून खाजार जाणवणी हे दोन पर्यंत सगळं सुटून गेलो जीवन सुरू जावंक लागला मोगर 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 म्हणून मोकेलो हांवें मोगर पडून खाजार जाणवणी हे दोन पर्यंत सगळं सुटून गेलो जीवन सुरू जावंक लागला अरे खतर पहिले 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 पावटी भेटताना तिच्या सोबा एक दिसून गेलो रे मोग 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 म्हणून पटले वेताना एकाच मारा कोकरात ते पटले उपरांत शेजारांनी ओटून मिळून माटो घालो रे बद्रीनाथचे काजार केले तसे कदर जाऊन बायले सगळीची येताना 24 वरा पुटले झालो नी मोगरे 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 म्हणून मोकेलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो नी हे दोन पर्यंत सगळं सुटून गेलो नी जीवन सुरू जावंक लागला अरे पत्यार उठून रंगीक उजो पेटयता बायलो म्हजी मांद्र गोरेता कार्य पुडून रांदपाची कुंडली आसतना बायल म्हजी पावडर काडटा तिचो बेस भितर पडून दोनी डोळे पावाना सगळे फुडें पावाक चलता तशे गल्ले ते सांबाळ कोणी बरो हाडटा रातचे पार्टी येता आता 20 वर्सां संपली आनी काल बदललो त्याला तेगेत बायल बदलया दीस रात व्हॉट्सअपार मेसेज करता एक कितें म्हाका कळना आनी भुरग्यांनी म्हाका फेसबूक शिकोवन दिलो आयल्या गेल्या कमेंटा माटा मातशी कामाक पडून लोक म्हाका वाचत करता म्हाका बायो गर्दन केल्या मोगर 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 म्हणून मोकेलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो नी हे दोन पर्यंत सगळं सुटून गेलो नी जीवन सुरू जावंक लागला ज्यासारखे चेडूटे नाव त्याचे वेदान दिसता रूपान सुंदर बाबा सामक्याशी येतात चलतना ते माडी कशे हालतानी धरता आजकाल आमचो कुपीत बाबा मोग चलता अरे यो रे तू यो रे बघा बरोबर तू गोपान तुझ्या अशें म्हणून सदांच आपयता तुझ्या तेंको बसून बंगरे तुझे केसरे बसून तुझे करुणा भाकर राटयता यो रे तू यो रे बघा बरोबर तू गोपान तुझ्या अशें म्हणून सदांच आपयता तुझ्या तेंको बसून बंगरे तुझे केसरे बसून तुझे करुणा भाकर राटयता
चेडवान म्हाका गोपाल घालायलो आयल्यान कोण दारता पडटा आमचो हांगा मोग चलता पियान म्हजो जीव रे चिवळलो दिसलास म्हजेर आयला दिसता वेळ वचून मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका घुरांतली पयलो आयल्यान कोण दारता पडटा आमचो हांगा मोग चलता पियान म्हजो जीव रे चिवळलो दिसलास म्हजेर आयला दिसता वेळ वचून मेळ्ळो दिसता चेडवान म्हाका घुरांतली पयलो Naslo como papá mujer salvalo Cumbia सगळ्या बोकले घेऊन शिंतरी लागलो No शिंताका असले मुले कितलो शोभायलो हांव रेकलो तांच्या मध्ये शेंकारे घातलो बेलान उगडले दार म्हाका चिन्नाचो बार बेलाचो पायतो आयलो इतल्यान कांकारलो तोपलो पायताचो लागी आयलो सोडून म्हाका कोणाचो धाडायलो बेलान उगडले दार चिन्नाचो बार बेलाचो पायतो आयलो तितल्यान कांकारलो बोगलो पायताचो लागी आयलो सोडून म्हाका कोणाचो धाडायलो Mogan zaite bae gotta kenna asta kenna rotta punde tu era ven sos moche morta